निघून गेलो आता दखल घेतली तुला इशू आणि हेच ना आणि कोणाची मित्रांना जानेवारी पेंडिंग आहे त्यामध्ये होय झोपा कुठं ही झोपा ही झोपा किती प्रॉब्लेम होता आम्ही मीटिंग काय अटेंड केली आम्हाला सगळे व्हॅल्यू आम्ही सेट केलो आमचा आता हे आम्ही ऑनलाईन करू डायरेक्ट जोपर्यंत आला ना तोपर्यंत या एका पण आवडून आम्ही ऐकलेलो ऐकून घ्या सरपंच ही गर्दी पळया हांगा जर आसा ती आणि मागीर सगळे लोक आसा ते तर आता एक काम करूया तांकां तिगांकूय बाकीचे काय मेंबर तांकां सपोर्टाक बरें केले खूब बरें केलें बरें काम करता तुमी कळ्ळें न्ही 11,000 तुमच्या वोटार आसा कितके 11,000 आणि हांगासर मिलिटरींक भरता म्हणजे आमकां हांगासर सगळे लोक आसा मगे हांगासर फाटीं तुमी आतां सगळे ग्रामसभा घेवंक नाशिल्ली कितें जाता तुमकां तुम्ही कळले का बी हे बी प्रसाद बी लावून येता की आयज हांगासर ह्या सिटाचेर बसलेल्या सगळे सारखे लागले म्हणून एकूच काम करपाचें आता तांकां आतां ती चवथी आयली तिसरी आयली आमी ग्रामसभा आता हांगासर आमी कशी कंडक्ट करपाचें ना कारण हांगासर आतां पयलो तुमी आमी आतां उबे आसा बसल्या नंतर अर्दे लोक भायर जातले त्या शिवाय आता सगळे भायर लोक आसात तुमकां दिसता हांगासर ग्रामसभा जातली आता एक काम करूया तांकां शब्द जायना म्हणून हांव कितें करता एक ताका एक हे करता कितें बीजेपीचो व्हडलो लिडर असो सीएमाक ताका फोन लावली अथवा तेजो तो प्रेसिडेंट आसा दामू नायका हांव हांकां सांगून करता की तुमचे हे जे आसा न्हू बीजेपी मंडळ जे आसा पळय काय न्हू असले तरेचे सरपंच असले तरेचे गांवचे प्रतिनिधी या भाजपान ऐकलाय ना तेन्ना हो ना ताका 22 तारखेर ताका ग्रामसभा घे म्हणून सांगलेली पूण ही व्हिडिओ ती तेणी घेवंक ना फाटले 2 ग्रामसभा ज्यो आसा ऑक्टोबर आणि जानेवारीची 2 आता तुम्ही घेता ती खंयची रे बाबा जुलयाच्या उपरांत दुसऱ्या जुलय येवपाचो जालो कळ्ळें न्ही तेज्यो ग्रामसभा ना उलयना तो तर म्हाका आतां अशें दिसता तांकां आतां 12 जाणां अशीच बसून रावया हांकां दीसभर रावचें पडलें उपकारता भायर सोडून घेवप ना आमी हांगासर पीएम म्हणटा तो सगळ्यात बसपाक जर मेळना जाल्यार आमी कितें करुया उबे रावया पूण हांकां आतां भायर सोडून घेवप आदर आसा रे ती मान इतकी दांडी पोलीस आमच्या गांवची ती तिका रिक्वेस्ट केलो तेणी बाबा तूं कोणा हेच्या हितून पळय तितको अहंकार वाडला तो तितको अहंकार मोग तितको वाडला तो पळय काय तूं तितके लोकांक तो रिस्पेक्ट करिना हे कितें म्हणून आणि वो सेक्रेटरी तो एडवायजर देतो कारण सुद्धा ना तू बाबा कितें तुका संपर्क कळना त्याच्यापेक्षा तुम्ही एक्सपिरियन्स सांगतात की माझ्या
की नाही ना लोकांच्या ह्याच्या आधार करतात आहे किती ना बाबा अरे आता गाव मग आता काढले नाही का काय काम करू गर्दी कुठली अरे तो तुम्हाला डिसिजन घेणं आम्ही लोक सांगताना बरे आहेत तुम्ही माझ्या तुम्ही सांगा गेले 10 महिने झाले 10 महिने झाले तेव्हा गट्स ना तेव्हा हिम्मत ना ही लोकांना फेस म्हणून हे जो ग्रामसभा असा त्यांना बोल आणि त्याचा आणि गुन्हेगा पण तो गेले होता सांगते जो ग्रामसभा आमच्या प्रशासनाने जाब दिली होती त्याच्या मनात चोरी असते चोरी म्हणजे पैशांची चोरी नाही कळले त्याची विचारांची चोरी असते त्याला कळतं त्याचे मन असं एक दोन बिंदू असतात चोरी सांगितलं त्याला सांगा ना आपण लोकांकडे गौरव वाढला ना आणि दुसरं मेन सांगत दाखवतात आपण तुमच्याकडे पोर असतात
जे गेल्या 10 महिन्यात भितर जे कितें घडलें तेजो ताका पश्चाताप जालो आनी पश्चाताप जाल्या कारणान आमी प्रश्न विचारतले आता याक सुरवात कशी जाली आमच्या गांवांत जे मेगा प्रोजेक्ट मोसळीचो प्रोग्राम केलो आमच्या शिमेरेचो थंयसर जाणा आमकां खबर आसा की हो केन्ना तो हे रावता पयलीं तो प्रोजेक्ट असो पळय धाडलो असेल पूण कसो हो पंचायत हो कंटिन्युअस प्रोसेस तुका जर दिसलें त्या पयलींच्या सरपंचाक दुसरीचे देवा न्हू तूं तें सारकें करूंक जाय ना तरी तें जाग्यार उडोवंक ना दुसरो जालो तो सुद्दां थंयचो हळुहळू रावता कितकी वर्सां 7 वर्सां काय 9 वर्सां बंद आसलें 10 वर्सां बंद आसलें वो सरपंच जाल्या बरोबर तेणी कितें केलें सांगलें परतून ती फायल भायर काडली आनी हेजो फायदो घेवं कित्याक हळुहळू रावता बीजेपीचें साप केलें लागींचें सोबत आनी हो मनीस आसा तो बीजेपी कळ्ळें हो ताका हेल्प करपाक तेणी परतून तें कितें केलें सांगलें तेंच्यांनी ताका दिलें लक्षात घ्या हे सगळी जी कर्मां आसा तेंच्यांनी कितें केल्ली आसा एके कडेन ते एका मित्राक सांगलो तुका आमची गांवची लाडवे हे उदक हे ते सगळे जे आसा ती आमची कॅपॅसिटी ना हे करपाची आता ते सेंट्रल बरोबर जावंक नासलें म्हणून तेका कितें केलें तेणी लायसन्स दिवंक ना पूण म्हाका एक सांगा आमचो युनिटी वॉलाचो प्रोजेक्ट युनिटी वॉलाच्या प्रोजेक्टाक आमचो गांवचो सगळ्यांचो विरोध आसून सुद्दां की कोर्टान निर्णय जाता स्टे मेळटा हे नवी फोन घेना आमच्या खोबऱ्या केस जाली म्हणून हांव सांगपाक आनी ते कितें करता अर्देवरा भितर समज सभापती सुमार तेजी लायसन्स फी घेता आनी तेका लागून अर्देव करता हो हो बीजेपी पार्टी आसा तेका कळपाक जाय की हेंचो जो सरपंच जो आसा जे चिमला ह्या पंचायतीचेर भोगलो आसा तितको सामको क्लीन आसा आनी कितें बरें काम करता तेका कळपाक जाय की तो आमचे जे लोकांनी कितें आसा मत आसा तेका म्हाका इतलें दिसता हें दिसूं आयज आमकां एक सिग्नेचर कॅम्पेन करची पडटली अशी सारक्या गांवांत तो फटेशन तेणी आमकां धमकी दिली तुमी आपल्या काळजी घेवंक जाय ग्रामसभेत कितके मेंबर उपस्थित आसात 1 4 बाबतीत अथवा साधनच्या बाबतीत एका तुम्ही प्रोजेक्ट करा और एक कैंडिडेट म्हणून जर त्याचे गुण
तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.